हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आहेत तुम्ही सगळी? हांव यहाँ बरें. वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. सो हांव न्हू आयज आनी एक ब्रेकफास्टा रेसिपी घेवन येयला. सो ती म्हळ्यार एग पॉकेट्स अशी आनी क्वीक एंड इजी ती. आनी भुरग्यां इस्कुला आमी दिवपा बरी आहा ती. ओके, सो म्हळ्यार हांव कोत न्हू हांव तुमकां शेअर करतलें. ओके, सो चोया आतां कितें करता तें. सो स्टार्ट करुया आमी. सो फर्स्ट न्हू आमी तेजें फिलींग करुया. ओके, सो हांवें एक आनियन घेयला. तुमकां तरी धाकटे आहाय जाल्यार तुमी 2 घेया. ओके, हांवें एकूच घेयला. ओके, सो कट करुया. एक टोमॅटो आणि एक चिली. ओके, हांवें वॉश केले ती. ओके, आता तेही बारीक चॉप करून घ्या. इल्लीशी कोथमीर जाय. ओके, मागीर गार्निश करपाची. ती बारीक चॉप करून घेवया. ओके, सो आतां कुकिंगा स्टार्ट करुया. फ्रायंग प्रोसेस स्टार्ट करुया. कुकिंगा एक कायल दवरल्या फ्रायंग पॅन आनी आतां तितून 2 टेबलस्पूनशे ऑयल घालतले. ओके, मातशें ताप दिते. सो आमगे ऑयल आतां तापलें. आतां तो आनियन चॉप केलो न्हू तो घालता येयलो. पयलें न्हू सॉल्ट स्प्रिंकल केला. ओके, तो ऑनियन जावपा दिता. सो आतां बरो भाजया. ओके, सो हेचो आमगे आतां आनियन जाला. आतां आमी तितून टोमॅटो आनी चिलीज एड करुया. तो बरो भाजून घेवया. तो टोमॅटो सॉफ्ट जावपासून. ओके, सो हेचो जालें टोमॅटोज आमचे. आनी हिंगा हेचो 3 एग्स घेयले आनी अशें बीट केलें. सॉल्ट घायला. सॉल्ट हांवें हितूंकूय घायलो न्ही, सो ते प्रमाण तुमी हितून सॉल्ट घालें. ओके, आनी तांतीं न्हू सदां अशें कांशा बोल फोणगी एकदां पिड्यार जालो जाल्यार ते आख्खे पिड्यार जाता. तांतीं ओके, ते होण पिड्यार जाता. सो सेपरेट पोल घालायचे. ओके, सो ताका बीट केला. आतां आमी तितून घालया. बुरकी भाशेन अशें करपाचें. तितून इल्ली कोरिएंडर घालया. ओके, करून घेया आतां. सो आमगे ते एक मिक्सचर रेडी जालें. सो आतां आमी सेपरेट हितून काण घेया. कित्याक हांव न्हू ते पॉकेट्स करपा जाय ते म्हाका पोड काडपा जाय न्हू, सो हितून काडटलें. ओके, न्हू आतां स्लरी करुया. लायक पातळ शीट्स करून मागीर तितून फिलींग करपाचें. ओके, सो हिंग न्हू आतां हांवें 1 कप मैदा घेयला. तुमकां जाय जाल्यार वीट फ्लावर वा आटा फ्लावर पासून घेवपा जाता. ओके, सो हांवें मैदा घेयला आनी हांव न्हू इल्लें उदक घालून तें अशें करून मिक्स करतलें. ओके, पयलीं आनी आतां इल्लेशें सॉल्ट घालपा विसरलें. ओके, सो इल्लेशें सॉल्ट घात तितून तुमगे टेस्टा प्रमाण घालाय. ओके, ओके, सो हेचें सॉल्ट घाता. सो इल्लें उदक घालून तें आतां
मिक्स करतले. ओके. आमी पॅनकेक बी कोताय न्हू तेशें को अशें करपा तें पातळ. चोयचे जालें मिक्स करून चोयचे अशें को असो जाय क्वॉन्टिटी तेजी. ओके. ते हितू पातळ आसू जाय. ओके. सो आतां स्टार्ट करूया. कायल तापोली. सो आतां हितू इल्लेशें ऑयल घातलें. ओके. सो ब्रश घेवन विथ द हेल्प ऑफ द ब्रश अशें कोत्ता ते ऑयल स्प्रेड करतलें. ओके. सो आतां तें तापोलां. सो आतां एक तवलो बोर तें हें घेतलें मिक्सर केलो तो हेच्या फ्लावराचो. तुमकां व्हडलें जाय जाल्यार व्हडलें घेवपा जाता. कांय लायक म्हाका ते लायक तेजे हे शिटा लायक धाकटी क्वॉन्टिटी जाता न्हू तेका लागून हे सायजी लागून हेचो अशें करून घेयल्या. ओके. आतां 1 मिनटान मागीर पोत्तिपा ती. टर्न करूया ती. आतां आमी तें फिलींग केलो न्हू तें आमी अशें करून एक सायडीक व्हरया. ओके. ते आतां टर्न करूया. सो तें अशें करून आतां फ्लीप केलां आनी अशें कॉर्नरान बेश्टें तेका प्रेस करून घेवपाचें सो तें बंद जावपाक. ओके. ओके. अशें करून सो आतां सगळीं ती कोण घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो हेचें जालें तें. ओके. दुसरें कोण घेता तें. सो जालें हेचें रेडी. ओके. तुमी कोराय ट्राय कोराय आनी म्हाका सांगाय केस जाताय ती. ओके. आनी भुरग्यां बी बोरती तांकां भुरग्यांक घात जाल्यार चिलीज बी लेस घायल्यार जाली. ओके. हांवें एकू घायल्ली तेका लागून. ओके. सो ते ओके. चलो देन हांव मागीर मेळटा तुमकां तांकां उठोवपा बी जाय आतां सो तांकां रेडी बी कोत्ता. ओके. सो आय विल सी यू ऑल लेटर. ओके. सो एक अशें करून ओपन करून दाखयता तुमकां. ओके. चोय अशें करून दिसता. ओके. ट्राय कोराय तुमी. सो पियर्सन उठलो आयज तेंगे प्रोग्राम आयज क्लास सो हांवें तेंगे जंपर घालपा लायला आनी असो प्रिंसांनी उठवलो आनी तें हें केलो हांवें मॉर्निंग एक पॉकेट्स ते तांकां सारकें लायक जाली आनी सोदतालो बाप तें किसको हांवें घायलो ना तेंगे टिफीन बेश्टें प्लास्टीक बॅग घालपा पॅकेटां कित्याक ती बॅग तिंगा इस्कलांक दवरतली सो तेका लागून हांवें तेका बेश्टें सँडविच्यो घायले आनी हिंगा दिल्लें तें खावपा तेका तें लायक जालें हालें मसालो कोर मामा बरें लागोलें आनी हांव ब्रेकफास्ट करपा येयलें सो तांतें आनी करी घेयल्या आनी मामानेचें सँडवीच हाडलें मातशें टोस्ट करूंक गायलें ओके सो तें हांव खाता फर्स्ट बी कोताय मागीर मेवता ओके मशीन घायलो हांव मातशें आवाज असो गेलो हॅलो से हाय से हाय चलो देन आय सी यू लेटर सो प्रिंसन गेलो न्हिदो आनी हांवें म्हळें आयज भाजी कांय ना कॉलीफ्लावर हाडलो न्हू पयर सो हांव म्हळें आतां ती करतलें पिटरागे टिफीन दवरलो रेडी करून तेगे मेन आसा तो रेडी करपाचें तें केलो न्हू सकाळीं तें घायलें तेका कॉलीफ्लावर आनी गोल्डन पापलेट आहलो मुकोडे काल जीर मीर केलोलें मम्मी स्टार्ट केल्लें जीर मीर नेक्स्ट टायम तुमकां दाखयता ओके शेअर कोता रेसिपी ती मागीर कांय ना बेश्टें ते कोथमीर बी घालून करप ना बेश्टें आलं लसूण सॉरी आल ना लसूण बी घालून सगलें हांव दाखयता तुमकां नेक्स्ट टायम करता तेन्ना ओके आनी बेस्ट जालें जेवण सारकें बरें टेस्टी सारकें आनी गोल्डन पापलेटाकूय बरें मसाला लायन दवरलो सारकें गरम गरम फ्राय करपाचें आनी आतां कॉलीफ्लावर भाजी करपा वयता ओके कितें तो हॉटेलचा मागीर कांय करूं मेळटा ओके सो आय सी यू लेटर बाय कॉलीफ्लावर भाजी दवरल्या करपाक मागीर जाल म्हणटा दाखयता ओके आनी रेसिपी शूट केल्या ती घोड्या हाल बी घालतलें ओके सो येता मागीर ती
आनी आतां मुगे हल्दी ऑर्डर काबार जाला तो भोवता रिफील कोता मातशें बरी आतां हितून लावता तो केदो काबार जाता काय म्हूण सो रेडी मुगे मसाला भात जात थिंगा आहा टायम आहा सो हांवें म्हळ्यार हांव आतां एप्पल खातोलें सो हांवें एप्पल खातोलें बसता आनी मातशी टी व्ही चोयता सिरीज चोवपाय मुगे नॅटफ्लिक्सार ओके सो चोयता आनी हांव मागीर दाखयता तुमकां जालें म्हणटरी ओके भाजी मुगेलें जेवण शीतूय केलें हालीं नुस्तें मातशें फ्राय करूं जाय मागीर कोरता आनी खाफे रांदचें चोय उठलो आनी तेणें प्रियसनान तें कितें केलो न्ही काडान तेगे पिजयलो तेणें तो येतो आनी तो बोवाड मारता सारको एक सेकेंड अशें करून दोड हें करपा ना रोकडो काडटाचो कितें करता गुटली आनी करता तेजे ओके सो मागीर जेत तेन्ना मेळटा ना जाल्यार मागीर जेन मेवता ओके मागीर कितें हांव मागीर बाबागे थिंग प्रोग्रामूय आहा न्हू थिंगा वचपा जाय ओके चलो देन बाय ए पिकबू पिकबू सो हेचो न्हेसोले आमी वयताय आतां थिंग बडे विडियो काडूं मेळपा ना आमकां ओके सो हांव सोमतें मागीर घरा येता आनी मेवता तुमकां ओके सो सी यू लेटर चलो तर वयता भायर सरता वगूच चल सो हेचो येयली आमी वचून हे प्रोग्राम इस्कला आहलो इस्कला न्हू सॉरी चर्ची आहलोलो सो चर्ची भितर केलो सो आम आनी गाडो व्हरून आमी चलोन गेली सो आतां येयलें आतां पावलें बरो जालो तेंगेलो ओके सो हांव मुगे विडियो हिंगा एंड कोता ओके इफ यू लायक माय विडियो प्लीज लायक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चॅनल एंड टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड आयल सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड थँक यू फॉर वॉचिंग माय विडियो गॉड ब्लेस यू ऑल बाय